ट्रान्सफॉर्मराचे दुरुस्तीचे काम करताना होंडा 70 वाठारांतल्या चंदू गांवकर ह्या लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्ले। ताच्या वांगडा काम करपी सर्वेश गांवकर हाकाय शॉक लागून मातशी दुखापत जाल्ल्यान सध्या ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। ट्रान्सफॉर्मराचे काम करपा वेळार सगळी साधन सुविधा दिल्ली, लायट लेगीत बंद आशिल्ली, तरी लेगीत लायनमॅनाक शॉक कसो लागलो हाचें कारण अजून कळूंक ना। हे विशीं वीज खात्याचे मुखेल अभियंतो स्टीफन हाका 24 वरां भितर सखोल चौकशी करून 48 वरांनी अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें। आज सकाळी 12:30 वरांचेर होंडा वाळपय 70 विमानांत जाली। जे कितें घडलां तें अघटीत मना सुद्दां नाशिल्लें, कारण सगळ्यो लायटी बंद करून हो लायनमॅन आमचो हॉल म्हजे म्हायती प्रमाणे सगळे ताणें घातिल्ले आनी वयतले। करंट कसो आयलो, कुण्या आयलो हेचेर हांव भाश्य करना। सगळ्यांत पयलीं तांच्या कुटुंबाच्या दुखांत हांवूय सहभागी आसा। अशें कितें जावप म्हणजे पयलीं म्हणजे आरोग्याचे पावर डिपार्टमेंटाचेर त्या डिपार्टमेंटाचेर त्या खातीर प्रत्येक इंजिनियरान आपले तरेन गोष्टी काबूत रावपाचे प्रयत्न करपाक जाय। हांवें ह्या घटनेची सिरियसनेस पळयला। हांवें ऑलरेडी डिस्कस विथ द चीफ इंजिनियर मिस्टर स्टीफन टू मेक अ प्रॉपर इन्क्वायरी इन द मॅटर विदिन 24 hours and submit a due report to me within 48 hours. त्याप्रमाणे he has sent his team to Warpoe. He told that they went to त्यांचे जे बॉडी एक्चुअली आमचे मागचे थंय गेले आणि त्यानंतर ते वाळपय होंडा त्या भागात वचून इन्क्वायरी चालू आसा। तोपर्यंत हांव कांय भाश्य करतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।